6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिचे सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड आपुरबायेची सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारे, तूं देवाची आपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी बोबो तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोबो त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घातली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उतराय पिराये एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिजे सोडशिल्लो कडसरलो.